कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन उपसभापती पदाचो राजीनामो दिला. प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळान बदल करून कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवपाचें थारायिल्ल्यान मायकल लोबोन ताचे कडेन आशिल्ल्या उपसभापती पदाचो राजीनामो शेनवारा दीस सभापती राजेश पाटणेकारा कडेन दिला. गोयचे उपसभापती श्री मायकल लोबो यांच्यानी आयज म्हाज्या कडेन उपसभापतीचो राजीनामो आयज सादर केल्लो आसा आनी हांवें तो एक्सेप्ट केल्लो आसा. मायकल लोबोन मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल सरकार घडोवपा खातीर खूब म्हत्वाचें काम केल्लें तेन्ना ताका मंत्रीपद दिवपाचें आश्वासन पर्रीकारान दिल्लें तें कांय पुराय जालें ना. आतां लोबोन प्रमोद सावंताचें सरकार घट्ट करपा खातीर म्हत्वाचें काम केल्ल्यान ताका मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रीपद दिवपाचें थारायलां. मायकल लोबो मंत्री जावपाची स्वप्नां पळयतालोच. मंत्री जावपाची इच्छा आशिल्ल्यान तांणी सभापती पद आपणाक नाका अशें सभापतीच्या वेंचणुके वेळार लोबोन जाहीर केल्लें. आतां ताचें स्वप्न पुराय जालां. उपसभापतीचो राजीनामो दिल्या उपरांत तांणी मंत्रिमंडळान बदल करपाचें कारण जाहीर केलें. कांय मंत्री गोंयकारांचीच न्ही स्वताची उदरगत करपा खातीर वावुरताले. ते पर्रीकार पार्सेकाराच्या नांवान शबय घालताले. फाटलीं 2.5 वर्सां तांणी फक्त आपलो स्वार्थ पळयला अशे साबार आरोप मंत्र्यांचेर लोबोन केल्यात. मात एकाय आमदाराचें नांव जाहीर केलें ना. पळयात मायकल लोबो कितें म्हणटा तो. I was due to get, but there were some forces from outside were working not to see that I don't get the cabinet berth. Are they scared of you? Now let's not take anybody's name, and everybody knows who is who. But they were scared of you? I don't know, maybe. Were the same forces you used to form the government in 2007? Let us काल तुम्ही not म्हटले talk on that. कॅबिनेटान असे मंत्री आहा जेंका इगो Arrogant खूब आहा, आसा. पर्सनल Arrogant आसा. आनी see लोकांनी पळयल्लें आहा तें हांव म्हणना, गोंयचो लोक उलयता. गोंयच्या लोकांक जर तुमी विचारीत मिडिया जाल्यार लोक सांगतले कसली भाशेचो उपयोग ते करताले, कशे लोकांक दिशाभूल करताले. विजय आनी रोहन दी म्हणटा ना हांव नांवां घेयना, ड्रॉप तेंकां करतालो. हांव नांवां कोणाची घेयना. आनी जे पद्दतीन ते वागताले आनी म्हाका दिसता तेंचो जो फूल एजेंडा आसलो तो खाली इतलोच आसलो की आपलें कितें आहा तें करप. आय मी माय सेल्फ हो एजेंडा आसलो. आनी गेली 5 वर्सां जी बॉब मारल्या असेंब्लीन, येदी व्हडली बॉब मारल्या. मनोहर पर्रीकाराच्या नांवान बॉब मारल्या, लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या नांवान बॉब मारल्या. ते सारके ही 2.5 वर्सां तेणी सगळे भरून काडला. ते लोकां खातीर न्हू, आपल्या खातीर. लोक जाणा तेजे वयर आनीक उलोवन फायदो ना. कितें भरून काडला? कितें आहा ते लोक जाणा, तेच सांगता तुका. लोकांची कामां कांयच जावंक ना. लोकांची कामां कांयच जावंक ना. सगळो पावर तेणी एन्जॉय केला फॉर देम सेल्फ. सी दे especially I think the MLAs from South Goa from the Congress has already expressed, and their only condition was that they have joined to give good administration to the people and people friendly administration. जे कलेक्टर सावथान जी दादागिरी चलताली, जेन्ना मंत्र्यांक वचून मेवताले लोक आनी तांकां जे इन्सल्ट मेवताले ते लोकांनी पळयल्ले आनी आमदारांनी पळयल्ले. से आमदारांनी जे डिसिजन घेतलां ही गोंयच्या लोकांच्या बरेपणाक लागून. It was totally in the interest of the people of South Goa. Was it a mistake in 2017 to go with these kind of elements according to you? I feel somewhere we did that mistake. In that particular time also, some Congress MLAs wanted to resign and join along with Vishwajit, which we did not accept. We should have accepted then. ते गोंयच्या लोकांच्या हिता खातीर, गोंयच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर हे मर्जर जाल्लो आहा. सालसेटाची दादागिरी जी आसली गव्हर्मेंटान ती बंद जावपाक हो मर्जर जाल्लो आहा. आनी हो मर्जर जेन्ना जाला
सालसेटचे लोक चड खोशी जाल्ले आहा. सगळे सालसेटचे लोक खोशी जाल्ले आहा. परवरकाराचे हांव नको, पण सालसेटचे लोक चड खोशी जाल्ले आहा.